you can be contesting probably as soon as in 6 months if the decision is taken. डिसिजन टेकन जाल्यार मांद्रे ही फिटेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. एट ए टायम दोन कडेन उबो रावप ना. पण मांद्रे जें आसा हें अशें दिसता म्हाका. ताजें कारण हांव 7.5 वर्सां मांद्र्यान आशिल्लो आनी आय वॉज नॉट जस्ट हेडमास्टर. आय वॉज ए पब्लीक फिगर लव्ड बाय पीपल देर. म्हणजे कॅथलिकांचो वाडो सुद्दां जो आसा तांणी भरभरून म्हाका म्हजेर प्रेम केलें. स्टॉंच RSS वालो ही म्हजी इमेज आसतना सुद्दां म्हज्या शाळेन 40% क्रिश्चन आशिल्ले. आज लक्ष्मीकांत पार्सेकर उलयता की आमी मुंडी हालोवपाचें काय म्हणून थंय कोर कमिटीन वचून. ह्या सगळ्या लोकांनी 2012चें इलेक्शन जाल्या नंतर मुंडी हालोवपा शिवाय दुसरें कांयच केलें ना. म्हाका निर्णय खबर आसा जे निर्णय मनांतल्यान इम्प्लिमेंट करपाचे नाशिल्ले अशे निर्णय लक्ष्मीकांता कडल्यान इम्प्लिमेंट करून घेतिल्ले आसा. याची देही याची डोळा. त्यामुळे मुंडी हलवच्या पेक्षा आनी वेगळें कितें केलें ह्या लोकांनी. ह्या लोकांनी पूर्ण पार्टी एका मनशा खातीर पार्टी खड्ड्यान वचना. एका मनशाच्या पापान जर इक्वली सगळे सहभागी जर असले जाल्यार पक्ष खड्ड्यान वता. मला लक्ष्मीकांत पार्सेकरान म्हणजे इंटरव्यूआन भितर सरळ सांगलें की पक्षाच्या भितरल्यानच खंय तरी आमकां उडोवपाचो प्रयत्न जालो. देर आर मेनी फॅक्टर्स बट दीस इज वन ऑफ द मेन फॅक्टर्स म्हणून. तुमकां दिसता की हे जे कोर BJP आशिल्ली जाणी पक्ष उबो केलो तांकां उडोवपाचो फाटले निवडणुकीत पक्षाच्या भितरल्यानच प्रयत्न जालो म्हण? सामको 100%.